नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो खबरो. भारत भेटेर आयिल्ले सेशेल्स देशाचे राष्ट्रपती डॉक्टर पॅट्रिक हर्मनी हांच्या सयत नवी दिल्ली हांगा प्रतिनिधी स्तरावयली बसका केल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या सयत बसकेविशीं तशेंच दोनूय देशां मजगतीं जाल्ल्या तरेकवार समजिकाये विशीं म्हायती दिवपा हेतान पत्रकार परिशद आपयल्ली. ह्या वेळार दोनूय देशां भितर भलायकी, हवामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, म्हायती तंत्रगिन्यान तशेंच बरे प्रशासन हे साबार वाठार आस्पावीत करपी 7 समजिकायेच्यो कबलाती जाल्ल्याची म्हायती दिली. पत्रकार परिशदेन उलयतना भारत आनी सेशेल्स देशां मजगतीचे संबंद फक्त भूगोलीक नासून इतिहासीक विश्वास आनी फुडारा विशीं जोड दृश्टिकोन आशिल्ल्याचेर आधारीत आसा आनी दोनूय देशां मजगतीचे नातें हे भूतकाळ, वर्तमान काळ आनी तशेंच फुडार जोडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. हिस्ट्री, ट्रस्ट एंड शेयर्ड विजन फॉर द फ्यूचर. हमारा नाता कल, आज और आने वाले कल का है. एक मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशेल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है. हमारा सहयोग जल, थल और नभ को समाहित करता है. आज की चर्चाओं में हमने इस साझेदारी को और अधिक सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया. अपने आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर हम सहमत हैं. लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के साथ साथ हम फिनटेक और डिजिटल सॉल्यूशंस में भी आगे बढ़ेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परीक्षा पे चर्चाच्या 9व्या आवृत्तीन विद्यार्थ्यां सयत सादिल्ल्या संवादाचो दुसरो भाग आयज प्रदर्शीत जालो. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी परीक्षे वेळार ताण पयस करपाक विद्यार्थ्यांनी कुशळटाय, खेळ, सृजनशीलता तशेंच स्वताच्या वाडीचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें सांगलें. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्टार्टअपा विशीं मार्गदर्शन करतना व्हड विचारांची सुरवात ल्हान आसता पण ती सुरवात करप गरजेची अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. छवि जैन है मेरा नाम. मुझे स्टार्टअप करना है तो मुझे किन किन विषय की जानकारी चाहिए और एजुकेशनल लेवल पे मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे स्टार्टअप के लिए मदद मिल सके. आपकी बात एकदम सही है. मैं भी आजकल जब भी किसी नौजवान से मिलता हूँ तो तुरंत कहते हैं स्टार्टअप. पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं. कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं. किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं. अपने किसी 4 दोस्तों को देख जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं. एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है. चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं. जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए. आप कभी भी शुरू कर सकते हैं. छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है. तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है. कुछ स्टार्टअप चलाते हैं तुमको मिलने जाना और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ. उनको बताना चाहिए मैं तो स्कूल से हूँ, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ. तो वो छुपाएगा नहीं, आपसे बताएगा. तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी मिलेगा कैसे कर सकते हैं. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षणाच्या भांगरा महोत्सवी वर्सा निमतान सुशोभीत केल्ल्या परिसराचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांच्या सयत पर्यटन मंत्री आनी पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे तशेंच वास्कोचे आमदार राजेश साळकार आनी मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हजर आशिल्ले. कार्यावळी मजगतीं मुखेलमंत्र्या हस्तुकी समग्र प्रगती ह्या पुस्तकाचे लेगीत विमोचन जालें. ह्या वेळार उलोवप करतना गोंयांत जावपी तरेकवार उदरगतीच्या प्रकल्पा खातीर आतां सरकार भायले सल्लागार घेवचे सोडून थळाव्या सरकारी कर्मचाऱ्यां कडल्यान काम करून घेता. हातूंतल्यान सरकाराचे पयशेच वाचता आनी गोंयची पारंपारीक कला आनी कुशळटाय लोकां मुखार दवरपाक संद मेळटा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आम्ही बरेचसे प्रोजेक्ट आता आम्ही इन हाऊस दिवपाक लागल्या.
फॉर एग्जाम्पल फॉर द आर्किटेक्ट कॉलेजी खातीर आमी प्रोजेक्ट इन हाऊस करपाक लागल्या, फॉर द आर्ट कॉलेजी खातीर प्रोजेक्ट आमी इन हाऊस करपाक लागल्या. हितून 2 गजाली जावंक लागल्या. आमी आमचे 2% ऑफ द कन्सल्टन्सी वांटयता आणि जेणे करून आमी आमच्या गोवन आर्टाक आमी प्रमोट करता. आमी आमच्यो स्किल्स खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपाक लागल्या. तुम्ही जर हालीं GSIDCन बांदलेल्यो खुबश्यो जर बिल्डिंग्स पळयता आसात, भितर आशिल्ली सगळी पेंटिंग ही गोवन कलाकार जे आसात, गोवन आर्टिस्ट जे गांवांतल्यान आमकां दिसता, घडये कदाचित तेच्यांनी स्पेशल आर्ट करूं ना, म्हळ्यार तेंच्यो आर्ट तुमकां एक्झिबीट जाता आसतना दिसता. त्या खातीर अशा पद्दतींतलो लोकल टॅलंट आमी तांकां खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करता. आणि अजूनय बी ह्या खूब मोठ्या म्हणजे हांवें तर GSIDC आणि PWD दोगांयकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिला की मॅक्झिमम आमी आमचे जे भुरगे आसात जे शिकता आसतले किंवा हांचो टॅलंट कशा पद्दतीन यूज करपाक शकतलो हे पळोवपाची गरज आसा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल सांखळी हांगा आयोजीत युवा उत्सव 2.0 ह्या कार्यावळीच्या समारोप सुवाळ्यात वांटो घेतलो. सांखळीच्या रवींद्र भवनात आयोजीत हे कार्यावळीन उलोवप करतना विकसीत भारत 2047च्या ध्येयान तशेंच वर्स 2037 मेरेन गोंयाक विकसीत करपाचे दिकेन तरणाट्यांचो भोवमूल्य वांटो आसतलो अशें नमूद करतना मुखेलमंत्र्यांनी डिजिटल माध्यमांचे म्हत्व अधोरेखित केलें. आम्ही पळयता की जे झेन झी आहा इट इज मोस्ट ऑफ द टायम यू आर नॉट ऑन द फेसबुक बट इंस्टाग्रामाचेर आसात, खूब मोठ्या प्रमाणात आसात. ताजो खूब बरो उपयोगूय आमी खूब बऱ्या प्रमाणात करपाक शकता. आणि तो बरो उपयोग कसो करपाचो म्हणजे आमी पळयता की कोविडाच्या उपरांत प्रत्येक भुरग्याच्या हातात मोबायल आयलो आणि त्या मोबायलाचो बरो उपयोग कसो करूं शकता हो आमी सगळ्या जाणांनी म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांव मुद्दाम उल्लेख करता की आताची यंग जनरेशन जी आसा पळय न्ही दे आर द लकी जनरेशन. आमच्या वेळार आमच्या घरात टीव्ही असप हो खूप कठीण आशिल्लो. म्हाका खबर आहा म्हज्या घरात टीव्ही आयला हांव 8वीक पावलो तेन्ना. अदरवायज म्हणजे पयलीं 7वी पर्यंत रेडिओचेरूच आमी म्हणजे तो किलबिल आनी हे आयकताले. ओके 8वीत आसतना म्हज्या घरात टीव्ही आयलो. त्या उपरांत तुम्ही जर पळयता तुम्ही धाकले आसतना तुमच्या घरात टीव्ही न्ही, तुमच्या घरात सेलफोन सगळेच आसा, प्रत्येकाच्या घरातल्या भुरग्यान आसा. म्हणजे गरीबातल्या गरीब जरी घर घेतले आसत जाल्यार त्याच्या घरात आज टीव्ही आसतलो, सेलफोन आसतलो, स्मार्टफोन आसतलो. म्हणून तुम्ही लक्की युवा पिढी आसा. जी लक्की युवा पिढी आसा विच विल बी द आमी कित्याक म्हणटा की हातूंतल्यान विकसीत भारत 2047 घडोवपी हीच पिढी आसा आणि ते अनुभवपी हीच पिढी आसा, त्याचो फायदोय घेवपी हीच पिढी आसा. आयज पणजेच्या कांय जागरूक नागरिकांनी पणजे महानगरपालिकेन पत्र सादर करून मांडवी न्हंयेत नवो कॅसिनो सुरू करपा विशीं खर विरोध उक्तायलो. ह्या वेळार पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोहनसरान हांचे लागीं भेट करून मंडळाच्या बसकेन ह्या नव्या कॅसिनोचो नगरपालिकेन वतीन विरोध करपी थाराव पारीत करचो अशी मागणी ह्या नागरिकांनी केली. पत्रकारांकडे हे विशीं प्रतिक्रिया दितना वैयक्तिकरित्या आपूण कॅसिनोचे समर्थन करना, पूण पणजे महानगरपालिकेच्या शासना अंतर्गत न्हंयेतले कॅसिनो वा तांचे परवाने दिवपाचें काम आस्पावना अशें मोन्सेरात हांणी नमूद केलें. That's to come in the Madhya River. So the people have come to express their concerns regarding the casino. So they have asked us to basically in the upcoming council meeting present their requests and their demands to the council. And basically pass a resolution stating that Panjim would not like the casino in their area. So we have agreed to, since they represent a portion of the city, we've agreed to put their appeal in front of the council meeting on the 12th. But CCP has nothing to do with the issuing of license of any casino. Now that comes under various departments. CCP only grants a trade license to the offices that they have present on the land. That's about it. We have no other role in setting up a casino or anything like that. गोंय राज्य मुळावी बांदावळ उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष मायकल लोबो हांणी दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांचे सयत दिवचल वाठारांत सुरू आशिल्ल्या तरेकवार उदरगतीच्या प्रकल्पांची पळोवणी केली. ह्या वेळार बस स्थानक, प्रशासकीय इमारत, उजो पालोवपी दळाची इमारत तशेंच मॉर्ग हांचो आस्पाव आशिल्लो. पत्रकारांकडे उलयतना अंदू वर्सा मे म्हयन्या मेरेन दिवचलच्या नव्या बस स्थानकाचे अनावरण जातले आनी हेर प्रकल्पांचें काम लेगीत सुरळीत चल्लां अशें सांगलें. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.